नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भाजपा फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सेगीत तिसऱ्या फावट वाराणसी मतदारसंघांतल्यान दाखल केलो उमेदवारी अर्ज. झारखंडांत आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेत केले संबोधन. 9 राज्य आणि 1 केंद्र शासित प्रदेशा सयत काल 96 मतदारसंघांनी जाल्ल्या मतदानाची टक्केवारी 67.25%. 20 मे दिसा जावपा 5व्या पावण्यावेल्या वेंचणुके खातीर प्रचार नेटान. मुंबईत काल जाल्ल्या अचकीत वादळ वाऱ्याक लागून जाहिरात फलक कोसळून जाल्ल्या दुर्घटनेत 14 जाणांक आयले मरण. 74 जखमी. मदत कार्य सुरू आसा नेत्यान. 77व्या कान्स चित्रपट महोत्सवाक जाले सुरवात. अनु पयलेच फावट भारतान भारत पर्व सत्राचे केला आयोजन. आणि बिहारचे आदले उपमुख्यमंत्री भाजपाचे म्हालगडे फुडारी सुशील कुमार मोदी संवसाराक अंतरले. देशभरातल्या वडील फुडाऱ्यांनी उक्तायलां दूख. आणि आता खबरो विस्तारान. भाजपा फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज वाराणसी लोकसभा मतदारसंघात सेगीत तिसऱ्या फावट आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. ताचे पयलीं तांणी काशींतल्या काल भैरव देवळांत वचून दर्शन घेतलें. ह्या वेळार तांच्या वांगडा भाजपाचे राष्ट्रीय फुडारी तशेंच भाजपा मित्र पक्षांची सत्ता आशिल्ल्या 12 राज्यांचे मुखेलमंत्री, कांय केंद्रीय मंत्री, पक्षाचे फुडारी हाजीर आशिल्ले. नामांकन अर्ज दाखल केले उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी भाजपा आनी मित्र पक्षांच्या कार्यकर्त्यां वांगडा बसका घेतली. मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ. ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. 5व्या पावण्यावेल्या लोकसभा वेंचणूक प्रचाराक आतां नेट येवंक लागला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वाराणसीत उमेदवारी अर्ज दाखल केले उपरांत ते झारखंडांत पावले. झारखंडांत पेशमगिरी हिड हांगा आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेत संबोधित केलें. मैं किसी शाही परिवार में पैदा नहीं हुआ हूं और न ही मेरे पिता किसी गांव के चुनाव में प्रधान भी बने हैं. मेरे परिवार का कोई चुनाव तक नहीं लड़ा है. मैं गरीब मां का बेटा हूं. चाय बेचते बेचते यहां पहुंचा हूं और आपने मुझे पहुंचाया है. और इसलिए किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबी को जिया हूं और जो मुसीबतें मैंने झेली हैं मैं मेरे देश के गरीबों को उससे मुक्ति दिलाना चाहता हूं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अस्तंत बंगालांत वेंचणूक प्रचार मोहिमेत वांटो घेतात. तांणी आज बंगाको मतदारसंघात वेंचणूक प्रचार सभेत वांटो घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला येत्या त्या वेंचणुकेंत भाजपाक आघाडी 400 परस चड सुवातो मेळटल्यो असो विश्वास तांणी उक्तायलो. गारंटी देकर जाता हूं बनगांव वालों, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी, नागरिकता भी मिलेगी और देश में सम्मान के साथ जी भी पाओ. मेरी बात ध्यान से सुन लो. दुनिया की कोई ताकत मेरे हिंदू शरणार्थी भाई, बौद्ध शरणार्थी भाई, जैन शरणार्थी भाई को नागरिक बनने से रोक नहीं सकती. ये नरेंद्र मोदी का वादा है. रायबरेली लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी रेकॉर्ड मतांनी जिखतले असो विश्वास काँग्रेस फुडारी सचिन पायलट हांणी उक्तायला.
ही वेचणूक एकवटेन आसा अशें सांगून रायबरेली ह्या लोकांचो आशीर्वाद राहुल गांधी हांच्या फाटल्यान आशिल्ल्यान भरघोस मतांनी ते वेचून येतले अशी आस्त तांणी उक्तायली। रायबरेली में एक तरफा चुनाव है, राहुल गांधी जी रिकॉर्ड मतों से जीतकर जाएंगे यहाँ पर, और उनके लड़ने से ना सिर्फ इस पूरे इलाके और प्रदेश में लेकिन गठबंधन को बहुत मजबूती मिल रही है। और मैं मानता हूँ कि रायबरेली के लोग यहाँ पर मन बना के बैठे हुए हैं क्योंकि पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर है और भाजपा पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, सब संसाधन लगा रहे हैं और खूब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जो इंजन है ना दोनों सिंगल डबल वो सब लगे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा, कोई लोग मन बना चुके हैं। काल लोकसभेच्या वेचणुके खातीर चौथ्या पावण्यावेलें मतदान शांततायेन जालें। ह्या पावण्यार 9 राज्यां आनी 1 केंद्रशासित प्रदेश सयत एकूण 96 मतदारसंघांनी उमेदवारांच्या नशिबाचेर शिक्को मारलो। काल जाल्ल्या मतदानात देशांत एकूण 67.25% मतदान नोंद जाला। हातूंत अस्तंत बंगालांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 78.37% मतदान जालां। मजगतीं आता राजकीय फुडारी आपली नदर 5व्या पावण्यावेल्या वेचणुके खातीर लावन आसात। साबार पक्षांचे फुडारी ह्या पावण्यार जावपी वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी वचून प्रचारांत वांटो घेतात। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंडांत भौशीक सभेत वांटेकार जावपाचे आसात। तशेंच भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हे स्मृती इराणी हांच्या खातीर अमेठी हांगा प्रचार करतले। ते भायर अमित शाह हांची बंगालांत प्रचार सभा आसात। काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे हे उत्तर प्रदेशातल्या बांसगांव हांगा जाल्यार राहुल गांधी झांसीत प्रचार सभेत वांटेकार जातले। 5व्या पावण्यार 20 मे दिसा 49 मतदारसंघात मतदान जावपाचे आसा। मुंबईत काल अचकीत वादळी वाऱ्याक लागून घाटकोपरांतल्या रमाबाई नगरांत आशिल्ल्या पेट्रोल पंपाचेर लायिल्लो जायरातीचो व्हडलो फळक कोसळून जाल्ल्या दुर्घटनेन 14 जाणांक मरण आयलें। जाल्यार आतामेरेन 74 जखमी जाल्ल्याची वाटोवपाक संकश्ट निवारण पंगडाक यश आयलां। NDRFचे जवान मजत आनी बचाव कार्य नेटान करीत आसात। मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आनी उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी राजावाडी हॉस्पिटलांत वचून जखमींच्या भलायकेची चौकशी केली। ह्या घडणुकीची उंचेल्या पावण्यावेल्यान चौकशी करपाचे आदेश दिल्ल्याचे मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबियांक ताकतिकेन 5 लाख रुपयांची मजत मुखेलमंत्र्यांनी जाहीर केली। तशेंच जखमींचेर जाल्ल्या उपचारांचो खर्च महाराष्ट्र सरकार करतलो अशें तांणी सांगलें। जेवढे मुंबईतले होर्डिंग आहेत या सर्व होर्डिंगचे स्पेशल ऑडिट करा, स्ट्रक्चरल ऑडिट करा आणि जे विदाऊट परमिशन विदाऊट लायसन्स आहेत हे सर्व कापून टाका, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना मी दिले। जखमींचा सर्व उपचाराचा खर्च सरकार करेल आणि जे मृत्युमुखी पडलेत त्यांच्या परिवारांना देखील मुख्यमंत्री सहायता निधीतून आपण तात्काळ 5 लाख रुपये देण्याचा देखील निर्णय। जे कोणी होर्डिंग धारक आहेत यांना कुणाच्याही जीवाशी खेळण्याचा अधिकार नाही आणि याच्यावर जे आता झालेलं आहे याच्या सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आज संसद भवनाच्या संकुलांत संविधान तज्ञ सुभाष कश्यप हांणी बरयल्ल्या श्रीमद भगवद गीता सफल सार्थक और सुखी जीवन का मार्ग ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण केलें। कश्यप हांणी वयाच्या 95 वर्सां पिरायेचेर बरयल्लें हें पुस्तक हिंदी तशेंच इंग्लीश भाशेंत उपलब्ध आसतलें। पद्मभूषण सन्मान फावो जाल्ले कश्यप हांणी अजून मेरेन राज्यशास्त्र विशयाचेर सुमार 100 पुस्तकां बरयल्यांत। कार्यावळींत उलोवप करतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी मनशाच्या साबार प्रश्नांच्यो जापो गितान निश्चितूच सापडटात अशें सांगलें। Pain of two minds. When in the Macbeth syndrome, to be or not to be, you have a light at the end of that tunnel, and that light is flickering from Gita. Gita teaches you sublimity, spirituality, religiosity, commitment to your duty, distancing yourself from self. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। सबसे जरूरी काम मतदान, देश को सपोर्ट करते हैं इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं,
ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। The VCs didn't really believe us, but they said 1,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. all diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान घेतिल्ल्या 10वी परीक्षेचो निकाल 15 मे सांजे 5:30 वरांचेर जाहीर जातलो अशी माहिती मंडळाच्या सुत्रांनी दिल्या. 15 मे दिसा सांजे 5:30 वरांचेर हो निकाल घोषित करतले. 1 एप्रिल ते 23 एप्रिल मजगती ही परीक्षा जाल्ली. तातूंत 19,575 विद्यार्थी आस्पावीत जाल्यात. सविस्तर निकाल मंडळाच्या संकेतथळाचेर 17 मे दनपरां 2 वरां उपरांत उपलब्ध आसतलो अशें मंडळान कळीत केलां. OCI कार्ड प्रश्नाचेर भाजपान फटवणूक केल्या जाल्यार केंद्र सरकारान ह्या विशयाचेर न्यायालयाचो अवमान केला असो आरोप काँग्रेस पक्षाचे आमदार कार्लोस फरेरा हांणी पत्रकार परिशदेंत केलो. पणजेंत काँग्रेस भवनांत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. भारतीय पासपोर्ट जमा केले उपरांत जे प्रमाणपत्र दितात ताच्या आदाराचेर OCI कार्ड मेळटलें अशें केंद्रीय घर खात्यान वेंचणुकेच्या आदीं कळीत केल्लें. मात आतां केंद्रीय घर मंत्रालय कार्ड दिवपाच्या विचारांत आशिल्ल्याचें निवेदन करता हाचे वयल्यान ही फटवणूक जाल्या असो आरोप तांणी केलो. इलेक्शन दारार पावले तेन्ना सडनली एक अनाउन्समेंट आयलो की 4 तारखेर आबिल्ल्या म्हयन्यात एक ऑफिस मेमोरंडम OM इश्यू केलो सांगपाक कोण रेवोकेशन पासून तेगे सर्टिफिकेट आसा तो पासून एक्सेप्ट जातलो OCI कार्ड रजिस्ट्रेशन करपाक. द इश्यू वॉज नॉट रिलेटिंग टू रेवोकेशन अलोन. दुसरो इश्यू रजिस्ट्रेशन जाला ते रस्त्यार पडले ते नाका आशिल्ले तांकां वन टायम एमनेस्टी दिवपाक ते प्रयत्न आशिल्लो असेंब्लीचे फुडें. ते कितें जालें ते आन्सर येल ना आनी इतले आवाज केलो सगळ्याक बोवाड केले कित्याक इलेक्शन आशिल्लें आनी लोकांक फटयले की आतां हें रेवोकेशन आसा ते आतां तुका OCI कार्ड मेळटलो. बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर आणि मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आज शिरगांवच्या श्री देवी लयराईचें दर्शन घेतलें. सध्या ह्या देवळांत वर्सुकी उत्सव सुरू आसा. दोनूय फुडाऱ्यां वांगडा मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ, देवस्थान मंडळाचे वांगडी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. शिरगांवच्या फामाद जात्रे निमतान राजेंद्र आर्लेकर हांणी भाविकांक परबी भेटयल्या. दर वर्सा न चुकता येता. जात्रे दिसा जर पावूंक ना जाल्यार कौलांत तरी येताच. देवीची कृपा आमचेर सदांच आसा. आमच्या घराण्याचेर खास करून माझे वडील, माझे आजोबा हे सगळे धोंड असले हांगासर आनी अनेक वर्सां तांणी देवीची आपल्या पद्दतीन सेवा केली. हांव एक हांगा दर्शनाक येता देवीच्या पांया कडेन म्हज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन आनी तिचो आशिर्वाद आसचो अशी एक प्रार्थना करता. प्रार्थना केन्नाच वाया वचना देवीच्या पांया कडेन केल्ली. केवळ आमच्या घराण्याचेंच न्ही तर गांवांतल्या सगळ्या लोकांचें तिणें सदांच बरें केल्लें आसा आनी आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकांचेर तिची कृपा दृश्टी आसा. ताका लागून गोंयांत अनेक बऱ्यो गोश्टी घडत असतात. अशीच तिची कृपा दृश्टी आमच्या सगळ्या समस्त गोंयकारांचेर उरची इतलीच देवी कडेन प्रार्थना केली.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत श्री लयराई देवीचे जात्रे निमतान देवीची म्हायती सांगून भाविकांक उर्बे भरीत परबी दिली. आणि मागीर होमकुंडांतल्यान वचपाची पारंपारीक परंपरा आसा, वर्सां पासून चलत आयिल्ली आसा आनी समेस्त गोंयभरांतल्यान घोड आसतले किंवा लोक आसतले जात्रा आनी ताज्या उपरांत जावपी कोलो उत्सवाक 5 दीस सातत्यान लोक हांगासर येता. मोठ्या उत्साहात हांव जात्रेच्या दिसा पावूंक शकलो ना. हाच्या निमित्तान देवीची भेट घेवपाक, देवीचें दर्शन घेवपा खातीर, कौल घेवपा खातीर आज शिरगांव गांवांत आयिल्लो. मनाक प्रसन्न जाता, आनंद जाता की अशाच मोठ्या प्रमाणात उत्साह दर वर्सा आनीकूच मोठ्या प्रमाणात जायत आसा. समेस्त गोंयकारांक आनी शिरगांव गांवांतल्या ह्या देवस्थानच्या कमिटीक बी शुभेच्छा व्यक्त करता आनी त्या निमित्तान खूब बऱ्या पद्दतीचें वेवस्थापन देवस्थान कमिटी करता, तांकांय बी हांव शुभेच्छा दिता. परत एकदा शिरगांवच्या लयराई जात्रेच्यो सगळ्या तरांक शुभेच्छा. आयच्यान फ्रांसाक 77व्या कान्स चित्रपट महोत्सवाक सुरवात जाता. 12 दीस चलपी ह्या महोत्सवाचो समारोप 25 मे दिसा जातलो. ह्या वर्सा पयलेच फावट भारत ह्या चित्रपट महोत्सवान भारत पर्व हे सत्र आयोजित करतले. भारत पर्व ह्या सत्रान भारतीय चित्रपटा संबंधान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजित जातल्यो. तशेंच गोंयांत नोव्हेंबर म्हयन्यात जावपी 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो ट्रेलर आनी पोस्टर लोकार्पीत करतले. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हाउ टू वोट. सुरक्षित तरीके से वोट डालना भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है. मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है. अपनी वोटर स्लिप और पहचान का कोई भी वैध सबूत अपने साथ ले जाएं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड. पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या कोई भी अन्य उपकरण ले जाना मना है. कोई आपको वोट डालने के लिए न रिश्वत दे सकता है, न बाध्य कर सकता है. मतदान केंद्र तक मुफ्त में ले जाने का प्रस्ताव भी एक चुनावी अपराध है. मतदान केंद्र पर पहुंच अपना बूथ पहचानिए. सहायता डेस्क पर मौजूद पोलिंग ऑफिसर और बूथ लेवल ऑफिसर या BLO आपकी मदद करेंगे. पुरुषों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अलग कतारें होंगी. बूथ के अंदर एक समय में केवल 3 से 4 लोगों को जाने की ही अनुमति होती है. वोटिंग के 3 चरण हैं. सबसे पहले मतदान अधिकारी द्वारा आपका पहचान पत्र चेक होगा. आपका नाम और सीरियल नंबर पुकारा जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपके अलावा कोई और तो आपके नाम से वोट डालने नहीं आया है. दूसरा, मतदान अधिकारी आपकी बाईं हाथ की पहली उंगली पर स्याही लगाएगा. आपका सीरियल नंबर डालेगा. मतदाताओं के रजिस्टर पर आपके दस्तखत या अंगूठे का निशान लेगा. आपको दस्तखत की गई मतदाता स्लिप देगा. फिर आप ये स्लिप तीसरे मतदान अधिकारी को देंगे और मतदान वाले स्थान की ओर बढ़ेंगे. मतदान अधिकारी बैलेट यूनिट को रिलीज करेगा. आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मौजूद नीले बटन को दबाकर अपना वोट देंगे. याद रखें, ये बटन केवल एक बार दबाएं. आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसके नाम के सामने एक लाल बत्ती जलेगी. आप EVM VVPAT यूनिट पर अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं और बीप की आवाज आएगी. लीजिए, आपने वोट दे दिया. आओ गर्व के साथ अपना वोट दें. मेरा वोट, मेरी वॉइस.
विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरी। भारत आणि इराण हांच्या मदीं काल इराणांतल्या चाबहार बंदराच्या व्यवस्थापना खातीर 10 वर्सांची कबलात जाली। केंद्रीय बंदर उदका येरादारी आनी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी इराणचे तांचे समपदस्थ मेहरदाद बाजरपाश हांच्या हजेरेंत ह्या कबलातीचेर सयो केल्यो। ह्या बंदरावयल्यान पायाभूत सुविधा खातीर आनी अफगाणिस्तानान तशेंच मध्य एशियाक जावपी भारतीय निर्गतीच्या वाहतूक चड सुरळीत जावच्या हेतान भारत सरकार ह्या प्रकल्पा खातीर गुंतवणूक करता अशें मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज हम लोगों ने हमारे चाबहार पोर्ट की लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आज हम लोगों ने दस्तखत की है और ये बहुत साल से बातचीत चल रहे थे। इतना दिन तक तो ये शॉर्ट टर्म के थे, तो इसलिए इस पोर्ट के भविष्य को मजबूत बनाने के सिलसिले में और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को साकार करने के लिए आज ऐसे एक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। पॅलेस्टाईन विशयाचेर चर्चा करपा खातीर आयोजित केल्ल्या एकवटीत राष्ट्र महासभेच्या संकश्टकाळीन सत्रांत एकवटीत राष्ट्र संघातल्यो भारताच्यो कायम प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज हांणी उलोवप केलें। गजा पट्टींत सुरू आशिल्ल्या संघर्शाक लागून निर्माण जाल्ल्या धोक्याविशीं तांणी आपल्या उलोवपांत हुस्को उक्तायलो। ह्या संघर्शाक लागून समेस्त मनीस जाती खातीर संकश्ट निर्माण जालां अशें तांणी म्हळें। ह्या संघर्शाचेर उपाय काडपाची गरज आसा अशेंय तांणी मुखार म्हळां। पाक व्याप्त जम्मू काश्मीर वाठारांत सुरू आशिल्ल्या पाकिस्तान आडच्या खर विरोधाच्या फाटभुंयेर विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी पाक व्याप्त काश्मीर हो भारताचोच भाग आसा अशें परतून एक फावट स्पश्ट केलें। पाकिस्तानाक शिटकावणी दितना तांणी एक दीस आमी पीओके आनी पीओकेंत सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर घडणुको सोंपयतले अशें स्पश्टपणान सांगलें। Article 370 was actually, I didn't even see much of a POK debate in this country. There was actually a parliament resolution that, all the parties agreed. But then again, it kind of went into a kind of dormancy out there. So, I would say today the fact that there is much sharper awareness, even in public opinion, about POK is something which is very welcome. For us, the initial goal was first to deal with the 370 issue. The country has already seen after 5 years how much of a difference there is today in the ground situation in Jammu and Kashmir as a result today of it being fully integrated with this country. बिहारचे आदले उपमुख्यमंत्री तशेंच भाजपाचे म्हालगडे फुडारी सुशील कुमार मोदी काल सांजे उसरां वयाच्या 72व्या वर्साचेर संवसाराक अंतरले। ते नवी दिल्लीच्या एम्स इस्पितळांत फाटले कांय दीस ताळ्याच्या काकराच्या दुयेसा खातीर उपचार घेताले। तांच्या मरणाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत हेर मानेस्तांनी आर्गां ओंपलीं। तांची कूड आज सांजे दिल्लीच्या निमण्या दर्शना खातीर बिहारांतल्या पटना हांगा तांच्या घरा दवरिल्ली। पटनाच्या गुलाबी घाट हांगा तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जावपाचे आसात। तांच्या मरणाचेर भाजपा फुडारी सय्यद शाहनवाज हुसैन हांणी दुख प्रगटायलें। बिहार को क्षति है, बीजेपी को क्षति है, व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों ने एक अभिभावक, नेता, मित्र खोया है। सुशील जी बहुत संघर्ष करके ऊपर आए। कैलाशपति मिश्रा जी के बाद वही एक नेता थे जिसको पूरे बिहार के लोगों का दुख सुख बांटते थे। कहीं भी कुछ घटना हो जाए, कोई पहुँचे न पहुँचे, सुशील मोदी जी पहुँचते थे और हमारा तो उनका व्यक्तिगत संबंध बहुत था। IPL T20 क्रिकेट सर्तींत काल गुजरात नायट रायडर्स हांच्या मदलो अहमदाबादांतलो नियोजीत सामनो पावसाक लागून एकूय चेंडू खेळनासतना रद्द करचो पडलो। सामनो रद्द जाल्ल्यान दोनूय पंगडाक दरेकी एक गूण दिला। मात हो सामनो रद्द जाल्ल्या कारणान सर्तीच्या प्ले ऑफ प्रकारांत प्रवेश करपाचे गुजरात टायटन्साचे सपन भंग जालां। तांचो आतां एकूच सामनो बाकी उरला। सर्तींत आज
सांजे 7:30 वरांचेर दिल्ली कॅपिटल्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स हांच्या मदीं खेळ जावपाचो आसा. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 36 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. भाजपा फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सेगीत तिसरे फावट वाराणसी मतदारसंघांतल्यान दाखल केलो उमेदवारी अर्ज. झारखंडांत आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेत केलें उलोवप. 9 राज्यां आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशा सयत कांय 96 मतदारसंघांनी जाल्ल्या मतदानाची टक्केवारी 67.25%. 20 मे दिसा जावपा 5व्या पावंड्यावेल्या वेंचणुके खातीर प्रचार नेटान. मुंबईत काल जाल्ल्या अचकीत वादळ वाऱ्याक लागून जाहिरात फलक कोसळून जाल्ल्या दुर्घटनेत 14 जाणांक आयलें मरण. 74 जखमी. मदत कार्य सुरू आसा नेटान. 77व्या कान्स चित्रपट महोत्सवाक जाले सुरवात. अंदू पयलेच फावट भारतान भारत पर्व सत्राचें केलां आयोजन. आनी बिहारचे आदले उपमुखेलमंत्री भाजपाचे म्हालगडे फुडारी सुशील कुमार मोदी संवसाराक अंतरले. देशभरातल्या वडील फुडाऱ्यांनी उक्तायलां दूख. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.